सिद्धार्थ कुंकळकाराचे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आणि मागीर फुडले सत्र आसा तातूंत सावनी शेटये हे आपले कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन ताजें एक सत्र आहा आनी तिसरें सत्र आसा जातूंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री हांगा येवपाचे आसा. सगळ्यां कडेन मागता की परत आमी सारके अडेज वराचेर हांगा मेळून फुडली कार्यक्रमी बळटीत चालू करूया. धन्यवाद. विक्रम यो ए हॅलो बस बस सर आयज तुमची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मीट जाली. आयज तुमी एक बरें भाशण दिलें एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडन्स आनी कितें तुमी आयज हे सांगतले बरें सांगता. भारतीय जनता पार्टी आमचे युवा मोर्चाची आज राज्य कार्यकारिणी आसा. ताका आमचे प्रदेशाचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर आसात, आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी दामू आसात, आमची खास करून युवा मोर्चाची आमची राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आणि आमची प्रभारी युवा मोर्चाची आयज. आणि त्यामुळे आमची ह्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या विशयाचेर कार्यकर्त्यांक दिसभरा भितर दिसभराची कार्यकारिणी आसा. आणि ह्या वेळार आमी थारायलें की वेगवेगळ्या शहरां जीं आसात, पयलीं आमी केवळ पणजी हांगाच करताले, पण आतां आमी थारायलें की गोंय भरल्या वेगवेगळ्या शहरां भितर अशा तरेचे राज्य कार्यक्रम आसता. आतां आमी युवा मोर्चाची आज आमी हांगा गेल्ले आसा. आमची प्रदेशाची आमी दुसरी मडगांव किंवा फोंड्या करूं शकता. पूण ह्या हातूंतल्यान वेगवेगळे विशय जे आसात त्या विशयाचेर कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन जे घेतलें, राजकीय ठरावाचेरूय चर्चा जाली आणि सानवळ्याचेर वेगवेगळे विशय आमचे नवीन एज्युकेशन पॉलिसीचो विशय आसा. आणि ह्या हातूंतल्यान आमचे मुख्यमंत्री आजच्या ह्या बैठकीचे समारोप करतात. पण येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे पार्टीचे कार्यक्रम जे आसात त्या कार्यक्रमाची वेगवेगळी माहिती सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिवंक जाय, युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांक. त्यामुळे हो दिसभराचो आजचो कार्यक्रम जो आसा युवा मोर्चाची राज्य कार्यक्रम त्या कार्यक्रमांत जाता. आम्ही गेल्या 15 दिसात त्या वेळाचेर 8 साल मोदीजीचे जे सरकाराक 8 वर्सां जाली त्या निमित्तान गोंयभर आमी जे कार्यक्रम केले, युवा मोर्चान सुद्दां इंडिपेंडंटली वेगवेगळे रॅली, सायकल रॅली सबंद गोंयभर तेंच्यांनी कार्यक्रम केले. आणि ज्या वेळाचेर 2022 असेंब्लीच्या निवडणुकी भितर वेगळी यंत्रणा युवा मोर्चाची डिसायड पार्टी एक वेगळी यंत्रणा तांच्यांनी प्रत्येक मतदारसंघा भितर राबयली. आनी ताका लागून त्या निमित्तान म्हणजे निवडणुकीचो रिजल्ट जाता ताका पयल्या वेळार आमी सगळे एकठांय मेळटाले. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो आसा तो निस्वार्थी भावनेन आपण कितें तरी करूं जाय ह्या भावनेन. म्हणून आमी पळयलें की वास्को सारकिलो आमचो किरण नायक पार्टीचो कार्यकर्तो, हांवें बद्दल ताकाय कोट केलो. कारण पार्टीचें काम करता आसतना एक वेगळी संस्थेक काम करून सुद्दां तातूंतल्यान एखादो पार्टीचो भुरगो हो कितें आनी पार्टी एडिशनल करपाक जाय हें ताणें हांगा आमकां दाखोवन दिलें. त्यामुळे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान नवीन लोक पार्टी भितर जोडूं जाय. कारण सगळेच आमी पळयतात की हे जे वेगवेगळे पार्टी एज अ शॉर्ट टर्म, भारतीय जनता पार्टी इज अ लॉंग रन. कारण आमी भारत स्वातंत्र्य 1951 पासून आमी पळयतात त्या वेळार जे जनसंघ आसात आमी आज भारतीय जनता पार्टी. त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलें की ह्या पार्टीचे तुमीच केन्ना तरी लिडरूय जातले, ह्या भारतीय जनता पार्टीचे तेच केन्ना तरी हो हे गोंयचे मुख्यमंत्री आसात, मंत्री आसात, आमदार आसात तेच जातले. आनी त्यामुळे सिन्सियरली जर काम केलें, शॉर्ट टर्म न पळयता सिन्सियरली जर काम केलें जाल्यार होच कार्यकर्तो वयर सरता. कारण आमी सगळे जाण आसतात त्या पोजिशनाचेर बसतकच त्या पोजिशनाक जस्टीस घेवप. फाल्यां म्हज्या पयलीं विनय तेंडुलकर आशिल्लो, आज हांव अध्यक्ष, फाल्यां म्हज्याच पार्टीचो दुसरो कोण तरी अध्यक्ष आशिल्लो. आमी परिवार न्ही, ज्या तरेन काँग्रेस पार्टी परिवार आसात, ज्या तरेन हे वेगवेगळे पार्टी जे आसात ते परिवार पार्टी, भारतीय जनता पार्टी परिवार पार्टी. भारतीय जनता पार्टीचो सामान्य कार्यकर्तोय ह्या देशाचो पंतप्रधान जावपाक शकता, सामान्य कार्यकर्तो ह्या देशाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जावपाक शकता, सामान्य कार्यकर्तोय गोंयच्या पार्टीचो अध्यक्ष. म्हणजे हांव पार्टीचो बूथ अध्यक्षा पासून आज अध्यक्ष जालो. आमी पार्टीचे आमदार जाले, नामनायक पार्टीचे. आमी सामान्य कुटुंबातले, अत्यंत गरीब कुटुंबातले आमी सगळे जाण जर हे जावपाक शकतात जाल्यार त्यामुळे तुम्ही त्याच तरेन काम केलें. अशा तरेची सगळे जाण आमी केल्ली आसा. आनी येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा पार्टीचे त्या कार्यक्रमाची माहिती कार्यकर्त्यांक दिली गेली. 21 तारीख आमी योगा डे करतात, 23 तारीख आमी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस करतात, 25 तारीख आमी ब्लॅक डे करतात. एमर्जन्सी जो काँग्रेसीन जेन्ना लागली तो एक भुरग्यांक याद करपाक लागून तो एक कार्यक्रम करतात. 26 तारीख मन की बात आणि 6 जुलयाक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांची जयंती आसा. ह्या निमित्तान आमच्या युवा मोर्चाचे वेगवेगळे येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ह्या कार्यक्रमाची माहिती ह्या हातूंतल्यान दिली गेली वयतली. आनी ते कार्यक्रम कशा पद्दतीन राबोवं जाय तेची माहिती दितली. आनी मागीर ताचो समारोप जो आसा आजचो हो समारोप करपाक आमचे मुख्यमंत्री हांगा येतले.
सर तुमच्या भाशणान आनी एक 2 पॉयंट आसले म्हणजे हालीं राहुल गांधीक एक ईडी नोटीस धाडल्या आनी ताजे मागीर आमी पळयलां की पणजेन काँग्रेसाच्या लोकांनी धरणां केल्ले हाजे पयलीं अमित शाहकूय नोटीस आयिल्ली नरेंद्र मोदीकूय आयिल्ली यू थिंक दिस इज अ पॉलिटिकल ड्रामा कशें आतां काँग्रेस पार्टीक आनी काम धंदो काय ना त्यामुळे तांकां दिसता कारण ईडी जर नोटीस आयली ईडी इज इलिगॅलिटी जाल्यार तांच्यांनी थंय वचून समोर वचूंक जाय नरेंद्र मोदीजीचेरूय तुमी जाणात कशा पद्दतीन हांच्यानी हेच काँग्रेस पार्टी ज्या वेळाचेर काँग्रेस पार्टी रुलींग आशिल्ली ह्या देशा भितर ह्याच काँग्रेस पार्टीन एमर्जन्सी लागली कितें चूक आसली ह्याच काँग्रेस पार्टीन पत्रकारांक भितर उडयले वेगवेगळ्या पॉलिटिकल जनसंघाच्या लोकांक भितर उडयले संघाच्या लोकांक ह्याच लोकांनी उडयले गोंयांनी उडयले आनी त्यामुळे आज आमी पळयतात नरेंद्र मोदीजी अमित शाहजीक आमचे होम मिनिस्टर तांकां कशा पद्दतीन त्रास दिले ते आमी पळयल्या भारतीय जनता पार्टी कोणाक त्रास दिना ह्या गोंया भितर आमी पळयलें हांव ज्या वेळाचेर आमदार आशिल्लो म्हाका ज्या तरेन ह्याच काँग्रेसीन त्या वेळाचेर दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसलो म्हजो कांय दोश नासलो पूण म्हजी सेशन कोर्टाची बेल कॅन्सल करून उडयली हायकोर्टान म्हज्या फाटल्यान म्हज्या घरान पुलीस धाडून कशा पद्दतीन दहशत पडल्या हांवें पळयलां आनी त्यामुळे काँग्रेस पार्टीन आमकां सांगपाची गरज ना आंदोलन करपाची तांकां जर कर्ज आसा जाल्यार तेंच्यांनी सामोरे वचचें न्ही त्या वचून करून जावनी न्ही इन्क्वायरी रायट रॉंग कोर्ट कितें तर ठरयतलो आनी त्यामुळे हे नौटंकी करता ती तेंच्यांनी बंद करची ती चलची ना जेका भितर राष्ट्रहित आसा जेका दिसता की हो देश प्रथम ते आज हळूहळू भारतीय जनता पार्टीक याद आसा आमच्या युवा मोर्चाच्या कार्यक्रम झाले की ते नवीन नवीन लोक जे असतात ह्या निमित्तान आमकां जोडपाक जाय आनी त्या लोकांक एक वेगळें प्रेस्पीट दिवंक जाय भारतीय जनता पार्टी सिन्सियरली काम केल्लो भुरगो हो सदोदी तो एक पावलो आनी एक मेन पॉयंट तुमी डिस्कस केल्लो म्हणजे जे मनीस तुमकां सोडून गेल्ले तांकां दिसतालें की BJP वील बी सिंगल डिजीट आयज ते परते येवंक शकता दे आर डिनायींग कारण ज्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा भितर सगळें भोगलें आनी शेवटचे लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट जातकच जे पार्टी सोडून गेले तांकां दिसतालें की भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिटार येतली म्हणून आमकांय सांगिल्लें आमी तांकां सांगिल्लें त्या वेळाचेर की भारतीय जनता पार्टी परत राज्य करतली कारण ते पळयता आसतना एक मतदारसंघात फिरतात आमी गोंयभर फिरतात आनी त्या वेळार म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्याचेर पूर्ण विश्वास आसलो भारतीय जनता पार्टीच्या बुथाच्या अध्यक्षा पासून तो आमचो स्टेट प्रेसिडेंटा पर्यंत महिला मोर्चाची सकयल्या पासून वयर पर्यंत आनी भारतीय प्रदेशाच्या कार्यकारिणीच्या सकयल्या कार्यकर्त्याचे वयल्या पर्यंत हांचेर विश्वास आसलो तेच्या कामाचेर विश्वास आसलो म्हणून आमी चॅलेंजींग घेवन सांगताले की भारतीय जनता पार्टी 22 येतली 2 मातशे लागीं येवन चुकले पूण त्या मनशांक कळले तांकां दिसताली मुख्यमंत्र्याची खुर्ची ती मुख्यमंत्र्याची खुर्ची सोड त्या बदलाची खुर्ची मेळपाक पावना आनी म्हणून आज तांकां दिसता की पार्टीन परत घेवचें म्हणून आनी त्यामुळे ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करतात भारतीय जनता पार्टी इज व्हेरी स्ट्रॉंग 20 भारतीय जनता पार्टीचे 5 जाण आमचे बरोबर आसात 2 आमचे MGP आनी 3 आमचे अपक्ष त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी स्थिर शासनाचा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपीचेर बऱ्या तरेचे कार्यक्रम आणि वेगवेगळे प्रोग्राम जे आसात ते आमी फुडें दवरत आसात आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार भरभक्कम आनी बऱ्या तरेन आसा आनी येणारी लोकसभा ह्या लोकसभेक दोनूय सीट 2024 भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतान जिखतली इतलें आज तुमकां हांव सांगता आनी इतलो म्हाका विश्वास आसा Najibab, I वास्कोन फॉर द फर्स्ट टायम स्टेट एक्झिक्युटीव मिटींग एक मोठ्या प्रमाणात जाल्ली आसा हाजे पयलीं केन्ना जावंक ना सो हाव आर यू फिलींग टुडे म्हणजे तूं आमदार जाला कितें व्हडली मिटींग जाल्या वेगळे वेगळे लिडर मंत्री CM आज हांगा येवपाचें कितें सांगूंक शकता खूब बरें दिसता हांव आमदार जातलो तें कॉन्फिडंटली अशें राज्य कार्यकारिणी वास्कोन जाता आनी सगळे गोंयभरचे युवा कार्यकर्ते वास्कोन येता सो एक नॅचरली आमच्या वास्कोकारा मदीं एक बरी फिलींग आयल्या आनी आयची जी आज राज्य कार्यकारिणी आशिल्ली ताचेर 2-3 पिढी सत्र जाली आनी तातूंत भितर आमच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलें गेलें आनी 2024च्या इलेक्शनाक फुडें कशें वचपाचें ताचेंय मार्गदर्शन केलें आनी एक बऱ्या वातावरणान आज खंय तरी आज आमी भारतीय जनता पार्टी फुडें सरता डेव्हलपमेंट जाता सगळे कडेन लोक हॅपी आसा आमचें सरकार 3-3दा परतो येता सो खंय तरी आज सगळे कडेन आज भारतीय जनता पार्टीचें एक भारतीय जनता पार्टीमय वातावरण अशें जाल्लें आसा आनी फुडली इलेक्शन जी येता म्हाका कसलोच दुबाव ना फुडली इलेक्शनाक परते मोदी सरकार येतलो इतले सिटांनी गो आनी 324 पार म्हणला पूण ती चडूय जातली अशें दिसता आनी हें सगळें आयचें वातावरण पळयल्यार जनतेचो विश्वास खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचेर पूर्ण आसा अशें हें सांगून दिता आयज भाशणां दितना आमी आशिल्ले हांगा आनी जायते यूथ आयज मोटिवेट जाल्ले आसा वॉट इज युअर मेसेज एज आमदार तुवें सांगलां आपूण सादो एक कार्यकर्तो आशिल्लो आनी आमदार जावंक पावलो वॉट इज युअर मेसेज टू द यूथ आयज हांवें तुमकां तेंच सांगलें जाका एक पॉलिटिक्सान एक्टीव पॉलिटिक्सान येवपाची इच्छा पसून नाशिल्ली
ताका खंय तरी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शनाक बसयता ताका निवडून दिता काम करतकूच तीन निवडून येता आमदार जाता म्हणजे एक भारतीय जनता पार्टी हो असो एकूच पक्ष आसा जो एक सामान्य कार्यकर्त्याक म्हणजे एक बूथ अध्यक्ष धरून एक बुथाचो सामान्य कार्यकर्तो वयर सरूंक शकता आमदार जावंक शकता ही फक्त एकूच भारतीय जनता पार्टी करूंक शकता तांच्या खातीर म्हाका भारतीय जनता पार्टीचेर म्हणजे हांवें तांकां हें सांगलां की असो कार्यकर्ता की असो हो एकूच पक्ष आसा ह्या पक्षाचेर आमी सगळ्यांनी विश्वास दवरपाची गरज आसा 15-20 वर्सां पयलीं म्हाकाय खबर नाशिल्लो हांव आमदार जातलो म्हणून आमी काम करत गेले आनी आमची पक्षनिश्ठा नाल्यार काम पळोवन आज खंय तरी पार्टीन आमकां वयर काडलें सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तेच सांगिल्लें गेलां की पार्टीचेर विश्वास दवरचो म्हणून फाल्यां कोण खंय पावत सांगपाक येना